हॅलो एवरीवन, आज आमी शिवोले आसा. तुम्ही पळोवपाक शकता हो आमचो शिवोले आजोबा फॅक्टरी टू कोलवाळे कामोर्लेम रोड वयता पळय तो. हांगा तुम्ही गार्बेज पळोवंक शकता. कशी गार्बेजीचो हे जाल्लो आहा तो. व्हडले तुम्ही पळय डेव्हलपमेंटाच्यो गजाली उलयतात पळय ती पयली ही गार्बेज, सादी गार्बेज तुमचे कडेन कलेक्शन करून प्रॉपर जाग्याचेर डंप करून तुमकां जायना तर जाल्यार कितें आनी तुमी सरकार चलयतल्या. पळया गोंयकारांनो कशें हें जाल्लें आहा तें. आनी आमी खूब फावटी पळयलां हांगा कशी प्लास्टीक आहा ती पळया तुमी. आनी चडश्या टायमार ही गार्बेज पळय आसा न्हू, ही हांगा बंद करता ती पासून पळयल्ली आसा आमी. पळया कितें जालां. ही आमची ओशेल पंचायत. हो रोड जावन आसा पळया कशी गार्बेजचो प्रॉब्लेम जाला तो. हो रोड कामुर्ले खैराट हांगा स्ट्रेट वयता. पळया प्लास्टीक कशी तेंच्यांनी बंद केल्ली आसा पळया. अर्द्यो पोतयो हांगा पेटलेल्यो आसा तश्योच आसा. आनी आमच्या ओशेल पंचायतीन खूब दीस जाले तशेंच हांगाय तुमी पळोवंक शकता. केस पळय कोण कापता पळय म्हालो तोय हांगा हाडून उडयता. पळय हांगा प्लास्टीक कशी बंद केल्या ती पळया तेंच्यांनी. अर्दी प्लास्टीक सगळी बंद जाल्लेली आसा हांगासर. पळया कितले हे जाल्ले आसा ते हांगा. आमच्या पंचायतीन जाली एक दोन वर्सां वयर जातले. इवन तेंच्यांनी आतां ते गार्बेज कलेक्शन करपाक लागून ती प्लास्टीक ह्या कंटेनर्स हाडून दवरल्या. मात आजून आमकां काय विलेजीन घरांनी तेंच्यांनी दिवंक ना. तर आमकां खबर ना तेंच्यांनी कित्याक दिवंक ना ती. मात 2 वर्सां जाली ती हाडून पंचायतीन आसा. व्हडली बॉक्सां हाडून तेंच्यांनी थोड्या प्लेसींचेर दिल्लेली आसा. सो मागता आमचे विलेज पंचायत ओशेल हेच्या सरपंचा कडेन हे गार्बेजीचेर जशें तुमी जाता तितल्या हेतून लक्ष दिवपाचें. कित्याक हे पळय कितली बुरशेपणां दिसता हांगा पळय. हे सारकें दुर्लक्ष केल्लें आहा तुमी. रोडाचो कितलोसोच जागो असो बुरसो दिसता. हो घाण जाल्ली आसा पळया. सो ह्या गार्बेजीचेर जाता तितले बेगीन लक्ष दिवचें ओशेल पंचायतीन. लोकांक जो पर्यंत तुमी घरांनी ती कंटेनर्स बॉक्सेस तुमी हे हाडून दवरलेली आसा ती दिना तो पर्यंत हे अशेंच जातले. आनी गोंयकारां कडेन मागता जितल्या आमच्या गांवांत ह्यो बिल्डिंग्यो येतच रावतल्यो तो पर्यंत ही गार्बेज अशीच हांगा डंप जातली. हेतून आमकां कितें जातलें, आमकां सद्या लायटीचो प्रॉब्लेम जातलो, उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो. आनी फुडें हे भायलो लोक येता हेच्या कारणान आमच्या जाग्यांची रेटूय वाडटली. आनी आमचे जे नेक्स्ट जनरेशन येतले तांकांय फुडें जागो घेवपाक पॉसिबल जावचो ना. आनी ही गार्बेज हांगाच न्हू, ही आतां आमचो जो आजोबा फॅक्टरी कडल्यान गुबलावाडा रोड येयला पळय त्या रोडाक पासून भितर गांवांनी पासून पावत येता. इवन आमच्या चौकी आहा पळय चौकीन पासून थोड्या जाग्यांचेर तो बांद आहा थंयसर हाडून लोक गार्बेज उडयता. आनी अशे लागीं मेन रोडांचेर खंयसरूय डंप करता आनी वयता. सो प्लीज मागता ओशेल पंचायती कडेन हेचेर लक्ष दिवचें. थँक्यू.